इतिहासीक दीस आमच्या मतदारसंघात आणि कुंकोळच्या गावात कित्याक खास करून हे जे हॅझर्डस वेस्ट इतली वर्सां जाली इट वॉज लायंग हियर ऑफन आणि हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणूच घेनासलो आणि हेजो परिणाम कुंकोळकाराच्या आरोग्याचेर जातालो. जायते पोल्युशन जावपाचे हॅझर्डस वेस्ट म्हणून जेन्ना क्लासिफाय जालो त्या वेळार पयलेच जेन्ना आमी आमदार जाले आणि आमदार जाले नंतर आमी हो प्रश्न विधानसभेत मांडले. त्या वेळार पयलो बाब निलेश काब्राल जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो आणि त्या वेळार आमी प्रयत्न केले की हो वेस्ट हूंय ना हूंय ट्रान्सपोर्ट जावपाक जाय. त्या वेळार उमकी सायट हॅझर्डस वेस्ट मॉनिटरींग म्हणून हुंयची सायट आयडेंटिफाय गोंयभर जावंक नाशिल्ली आणि नंतर बाब आलेस सिकेराय जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर जालो त्या वेळार खूब एक चर्चा जाली, एक डिबेट जाली आणि त्या वेळार तेणें म्हाका उत्तर दिलेलें की हेजें रिक्लासिफिकेशन जावपाक जाय म्हणून हॅझर्डस वेस्ट खरें आसा वो ना म्हणून. त्या वेळार आमी ताबडतोब जेन्ना नेरी दुसरे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सॅम्पलां घेवन इट इज प्रूव्ड दॅट दीस वेस्ट आनी हितून हार्मफूल हॅझर्डस मटिरियल आसा विच आर व्हेरी हार्मफूल फॉर द हेल्थ. पीपल हॅव लॉस्ट देअर लायफ्स आनी आमी लास्ट सेशना पासून जरी तो चयल्यार द कन्सिस्टन्सी अगेन्स्ट दीस हॅझर्डस वेस्ट आमी पोल्युशना विरुद्ध एक कन्सिस्टन्सी मेंटेन केलेली आहा. आनीक हांव देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमच्या जे चेअरमॅन आसा तो हिंगा आयिल्लो आसा गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो आनीक पोंडा एनवायरो केअर आनी गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हेमी हो अग्रीमेंट सायन करून आज हो डंप शिफ्ट जावपाचें काम आज चालू जाता. इट इज व्हेरी इमोशनल बिकॉज पीपल हॅव लॉस्ट देअर लायफ्स फॉर सो मेनी इयर्स. कोणानूच हेजी जबाबदारी घेवंक ना. This is not the waste that I created or hazardous waste that the people here have collected or have created. This was a black spot. This was every year हेजेर खूब राजकारण जालें आनी आमचे जायते भाव जे हिंगा प्रेझंट आहा सगळीं नांव घेना बाब अवी जावं दुसरे सगळे हिंगाचे गांवचे सगळे जे पडे आहाय अंकूश सगळ्यांनी आनी सगळ्यांक दिसतालें की हे हायलायट करपाक आनी हांव पत्रकार भावांकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी हे हायलायट केलें. आज सरकार जवळ जवळ 15 कोटी रुपया मोडून हे आमी फोर्स केलें टू मेक शुअर दॅट दीस डंप इज शिफ्टेड. दीस डंप वील बी शिफ्टेड टू द पिसोर्ले सायट. दे वील बी एट द स्टार्ट 15, 20, 30 ट्रक्स मोबिलायज्ड बिफोर द मॉन्सून. आमी 24/7 म्हणजे रातचे हिंगा काम चलतलें. जाता ते भाशेन म्हाका दिसता एक एस्टिमेट केलो आहा की हिंगा 50,000 टन 50,000 टन मॅट्रीक टन हिंगा हे हॅझर्डस वेस्ट आसा आनी हे शिफ्ट जरी तर आमी करपाक थोडोसो टायम लागतलो. आमी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा लागींय उलयलेले आहाय. आमी तांकां सांगलेलें आहा की हो वेस्ट जेन्ना प्री मॉन्सून प्रेपरेशन जे बाब जोगलेकर दुसरे जे पडे तांकां सांगलें दुसरे डंप कवर करपाक जाय. हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक पत्रकार भावाक गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक आनीक आमच्या हिंगा वॉरियरांक आज हांव सदांच म्हणटा की ही इंडस्ट्रियल स्टेट इज टुडे अ कर्स. इट इज अ कर्स ऑन कुंकोळकार्स. आमी इतले वर्सां जालीं झगोटा हिंगा एनक्रोचमेंटाचे जेन्ना इश्यू जाले आनीक एक वॉल ऑफ चायना म्हणून जेन्ना जायते पॉलिटिशियनांनी प्रयोग केलो पावर उजा करपाक की हे वॉल जावपाक जाय प्रोजेक्ट जावपाक जाय ताबडतोब थिंगा आमी मनशाक घालून
हे डिमॉलिश करपाक पासून आमी पावलेले आसा. थोडे राजकारणी हेजेर बेनिफीट घेता. म्हाका खबर आसा की दीस इज अ मिल्किंग मायन, म्हणजे ही एक ऑपॉर्च्युनिटी थोड्यांक पयशे करपाचे. पूण आमी जें उतर लोकांक दिलेलें जावं ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान, दीस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लिनिंग अप दीज इंडस्ट्रीज. हिंगा जेन्ना म्हज्या टेन्युराक इतल्यो इन्स्पेक्शन जाल्यो, जायते पुसा ह्या जे फिश मिल प्लांट दुसरे प्लांट आहाय तांकां बंद केले, इन्स्पेक्शनां जाली. मॅक्सिमम म्हाका दिसता म्हज्या टेन्युराक जालें. हिंगा जेन्ना एक एनक्रोचमेंट जालें, एक व्हडली बांय मारपाचो प्रयत्न केलो, थिंगा हे सगळे लोक भायर सरले. लोकां बरोबर हांव रावलो, सरकाराक वॉर्न केलें आनी हे एनक्रोचमेंट बंद करपाक आमी प्रयत्न केले. आनी एक हिंगा फिश मिल येवपाचो प्रयत्न केलो. हांव सदांच म्हणटा, थोडेशे आमदार तितून आहा, हे तुमकां दिसता जाल्यार ह्या आमदारांक मंत्र्याक सांगपाक सोदता, हे वचोन तुमच्या घरा भायर घाला. तुमकां पयशे करपाक जाय, नॉट एट द बिहेस्ट ऑफ कुंकोळकार्स. एंड टील I am the MLA of Kunkolim, such type of fish mills will never come in this place. We are already suffering. तुम्ही बिझनेस करा, नो प्रॉब्लेम, बट टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स. आज या इंडस्ट्रियल इस्टेटाचो बेनिफीट कुंकोळकारांक ना. दिस इज अ कर्स. आमचे विजन आसा, जेन्ना हे फिश मिल प्लांट येताले, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड गिव परमिशन, and this permission we challenge. The Kunkolim Municipal Council resolved that this permission should be withdrawn, after which we made several representations to the Chief Minister. He assured us, last time he said that the red category industries would not be permitted. आम्ही आज हे हायकोर्टान घातलेले आसा, म्युनिसिपॅलिटीन घातलेले आसा. The case is going on. We will never allow, because they have encroached in municipal area. हेजी परमिशन सगळी फ्रॉड जालेली आहा. And the people involved in this are elected representatives. बारश्या होच प्लांट येवपाचो प्रयत्न केला. हांव हेंकां सांगपाक सोदतां, ह्या मनशाक, till I am the MLA, you will never see the day of the light of such industries. We have made consensus लोकां मध्ये की एक ETP प्लांट आज दुबावना, हे फिश मिल हाचे जे युनिट येता, ट्रक येता, इन्सुलेटेड आसपाक जाय. इन्सुलेशन ना, सारकें आसना. ह्या थोड्या दिसांनी आमी पुलिसांक सांगला, वास येताच, उणो जाला, दुबावना, पण इट परमनंट सोल्युशन करपाक हिंगा एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मॉनिटर आमी सांगले, ते तेमी घालपाचे प्रयत्न केले. आज जी सुरेज, जी घाण, हे सगळे जे पट सोडटा, दे आर ऑल ऑन हाय अलर्ट. म्हाका दिसता अ स्ट्रिक्ट वॉर्निंग टू दी IDC ऑफिशियल्स एज वेल. आनी हे मॉनिटरींग जरी तो तुमी सारकें करूंक ना जाल्यार फर्दर आमचो सदांच आमचें लक्ष आसा की आमच्या ह्या भागांनी जी घाण आसा, दीस इज द स्टार्टींग स्टेप. आनीक म्हाका एक कॉन्फिडन्स आसा की विदीन जेन्ना पावसाचे हुणे हे पत्ते कवर जातले, पावस जेन्ना उणो जालो जाल्यार द मॅनेजर, आय मीन चेअरमॅन हेज गिवन अस एन अश्युरन्स की, आनी द प्रयास आहा की म्हज्या टेन्युरा पयले हे आख्खो डंप हिंगाच्यान क्लियर करपाक, हिंगा पत्ते आमचे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक. वी आर डिलिव्हरिंग. दुबावना, टाइम लागला. It was not easy, but I am fighting a system that is corrupt, a system that is hand in glove with the government at all levels, a system that is flaunting money. आमी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज जावचे ना. आमची जे म्हाका थोडेशे गुण म्हजे बापायन दिलेले आहा, जे ह्या कुंकोळकाराचे हांव सदांच आभारी. हिंगा जायते आमचे भुरगे सदांच आमच्या घराशी येता, सदांच तेंचे लक्ष आसता की हिंगा ही घाण जी पडे आहा हे साफ करपाक जाय. वाय शूड वी सफर. आनी हिंगा एअर क्वॉलिटी इंडेक्साचे मॉनिटरींग जाता त्याच पद्दतीन आज म्हाका दिसता इज ट्रुली एन हिस्टॉरीक डे. 20 long years since we waited for this day. आनी हांव जे पोंडा एनवायरोकेराचे मनशांकडे मागता की प्रिकॉशन घेवपाक जाय जस्ट बिफोर द मॉन्सून्स एज वेल. आनी ताबडतोब ही जी घाण आसा विल ब्रिंग relief to Kunkolkar. So many people have died. Wells have been contaminated. All this we will monitor. It is our assurance to the people of Kunkolim that I will be there with you
in this fight to make sure that we eradicate all these polluting industries. We cannot create a borewell and check, but definitely it is a correct statement what you have made. प्रयास आसपाक जाय, जमीन दिवपाक न्हू, हिंग प्रयास आसपाक जाय की एक हेल्दी झाडां रोवपाक जाय एज अ मॉडल टू मेक शुअर दॅट पीपल सेफ्टी इज फर्स्ट. उदकाचें जें पोल्युशन जाता जें भितर आहा तेंय सगळें आमी सेकंड स्टेजीर विल टेक इन टू मेक शुअर सायंटिफिकली वॉट एवर नीड्स टू बी डिस्पर्स्ड, वॉट एवर नीड्स टू बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वी विल टेक दोज स्टेप्स. अभी आज हांव म्हणूंक सोदतां सगळ्या लोकां हुजीर युरी जोकी आलेमांव म्हूण, कित्याक जेन्ना आमचो आमदार बाब युरी आलेमांव 2012 जेन्ना 22 जेन्ना निवडून आयलो, आमी ताका आमच्या गांवच्या लोकांनी ताका एकूच सांगलें, बाबा कुंकळ्ळें डेव्हलपमेंट बरो जाला तुगे बापायल्या टायमार, बट आमकां एक टॉक्सीक लेगसी मेळ्ळा की ह्या प्लॉटाचेर, बिकॉज जेन्ना ग्रावंड वॉटर काबार जाता तेन्ना एक आयुश्य काबार जाता मनशाचें, जावं जनरेशन काबार जाता. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू अ MLA बिकॉज सी तेणें एक विजन दवरलें आनी आमी तेगे घरा कडेन सदां वचपी तेणी रिफर केला आमच्या गांवच्या लोकांक. तेणें एक विजन दवरलें की एनवायरमेंट शूड बी टेकन फर्स्ट प्रायोरिटी. तो सबंद गोंयाकूय भोंवता, एनवायरमेंट डॅमेज जाल्यार आमकां सगळे वाटेच्यान डॅमेज जाता. द अदर थिंग हें जें तेणें आतां सांगलें पळय जें पोल्युशना बद्दल, कुंकळ्ळे सद्याक एमावंट ऑफ पोल्युशन लोक जाणा आसतलें कितें लेवल आशिल्लो तो आनी आतां कितें लेवल आसतो. सो पोल्युशन इज अंडर कंट्रोल आनी कित्याक कंट्रोल जाता की त्या भशेन लोक एक्टीव आसा आनी ताका रोखडे लोक सांगता आनी तो रोखडो रिवर्ट बॅक करता, एक्शन करता. आनी एक सांगपाची गजाल म्हळ्यार कितें आसा, जेन्ना आमचो एक्स MLA बाब जोकी आलेमांव जेन्ना हिंगा आशिल्लो तेन्नाय खूब हेजिटेशन जातालें, लोकां भितर डिविजन आसतालें. तेन्ना लोक कितें करतालो, एक कितें गजाल आसता तेजे मुखार प्लेस करना आशिल्लो. आज वॉट्सॅप जमाना आसा, लोक फोटो काडटा आनी रोखडे दवरता थिंगा तेजे मुखार, बाबा टेबलाचेर हें आसा. त्या टायमार नाशिल्लें तें, बट तेणें म्हाका 2022 सांगलें, म्हाका याद आसा आमगेलो युरी आलेमांव मॅनिफेस्टो टायमार, बाबा आपणागे फर्स्ट प्रायोरिटी आसता ती कुंकळ्ळी IDC जें पोल्युशन जें टॉक्सीक लेगसी आसा ती काबार करची म्हूण. आनी आज तो हिंग ना, घरा कडेन आसतलो, पूण म्हाका तेजे बद्दल एक हें आसा, कित्याक सदां तेणें आमकां सांगलां, बाबा तुमी भिनाका, मुखार वसाय, एनक्रोचमेंटा बद्दल तो फर्स्ट मनीस म्हाका सांगपाचो, जात जाल्यार बंद करून दाखय म्हूण, युरी तुमचे बरोबर आस म्हूण. आनी सांगपा म्हळ्यार एकूच लास्ट गजाल म्हणटा ती, हो डंप हिंगा गेलो म्हणटरी आमगे कुंकळकारांक एक टॉक्सीक लेगसी म्हण ती काबार जातली. हे भुरगीं सगळीं आसा पळय हिंगा, ह्या भुरग्यांनी खूब त्रास काडला, MLAकूय खबर आसा. आनी जे फ्युचर जनरेशन जें येतलें तेमी हिंगा एक्टिवनस दोन, बाबा आपणाचो गांव एक निवळ करचो म्हूण ही 2 उतर उलोवन म्हण धन्यवाद करता. जो आज हॅझर्डस वेस्ट जो हिंगा एम्प्टी कोतले तो फोकाणा काम न्हू तें, दॅट इज 13 crores 15 crore हो हें. आनी हो जो आमगे सीएमान सँक्शन केला हो हें एक बरें सीएम स्टेप गेला आनी तो अंडर लिडरशीप ऑफ युरी आलेमांव. हें आतां हेज्या पयलीं आमगे जावपाचें, पूण आमी कुंकळकारान जायते सफर जाले. पूण आतां पयर फाटीं आमगेले 7 प्रोजेक्ट एकूच दिसाक इनॉग्रेशन जालें आनी म्हणटच थोडे एक हँडफूल मनीस हेंच्या दोळ्यांचेर येयले आनी ते जोगेल कशें मारता ते भाशेन तें दोळ्यांचेर तें जोगलाण मारलें. पूण आतां कितें जालां, थोडे मनीस आहाय ते कितें करून भोंवताय, थोडे आतां एक डेव्हलपमेंट जाता थिंगा मिस्टेक काडून भोंवताय. पूण आतां हें आतां काटा तेजे वयल्यान आतां एक लागून तेंगेलें हे पड नेगेटीव म्हणटा तेंगेलें एक लागून तेंगेलें स्टेटमेंट ना म्हूण ते केन्नाय एक बरें कोत्ते वस्तू वयल्यान हे केन्नाय सांगनाय. म्हणटच हांव लोकांक सांगूंक सोदीत तें, जेन्ना कुंकळ्ळ्यान डेव्हलपमेंट जाता तो डेव्हलपमेंटा फाटीं झगडाय न्हू, लोकांचे राग काडूंक, MLAचे राग काडूंक. आमी काँग्रेसा बरो आहाय, पूण काँग्रेसान कितें वायट केलें आमी ते काँग्रेसाक तासताय. तेच भाशेन तुमी BJP मनीस आहाय ते BJP कोतो तासूं जाय, जे रॉंग कितें कोत्तें सगळें एक्सपोज करूं जाय न्हू. युरीचे राग काडपा जाय, मागीर कितें कितें मिस्टेक काडप न्हू, इतलें म्हणून देव बरें करूं. आज कितलेशे लोक हिंगा पिडीत आसा, कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक किडनी पिड्यार जाला. भायले हेल्थ हेतून रिपोर्ट गेल्लो, जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमगे मिटींग जाल्ली तेन्ना हांवें सांगलें तुमी हेल्थ सर्वे कुंकळची अत्यंत गरजेची आसा, ह्या सरावंडींग ती जरूर करची, कारण कितें इफेक्ट जाला तो तेजेर कळटलो. आनी हांव तुमकां मुद्दाम सांगूंक सोदतां की
पोल्युशन आज आमचे हिंगसान वयता पूण बाकीच्या फॅक्टरीचे जशें सरान सांगला तेजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान लक्ष दवरचें. फक्त पोल्युशन येता म्हणून त्या दिसा 2 दिसा फॅक्टरी बंद दवरपाक जायना. आमकां टोटल सेफ्टी जाय. आमी डेव्हलपमेंटाच्या मातशी सुद्दां एगेन्स्ट न्हू. ग्रीन फॅक्टरी हाडा, कुंकळकारांक जॉब दिया, गोंय वयर काडा, पूण इंटर्न मनशाच्या लायफाचेर न्हू, पोल्युशनाचेर न्हू. तेजेर आमी सदींच एगेन्स्ट आसतले. आमचे बरोबर युरी बाब आसा, आमी युरी बाबा बरोबर आसा. सर तुमी भिवपाची गरज ना. तुका निवडून हाडपाची जबाबदारी आमगेली. हे तुमकां आमकां आयचे दिसा एश्युरन्स आसा. आनी म्हाका 2 उतर दिल्या बरोबर हांव थँक्यू. इतली घाण खावंक पडली आनी आतां मातशेलो खूब कंट्रोल जाला. बाब युरी आलेमांव वाचून आनी बाब जोकी आलेमांव आसतनाय बी हांव भायर आसलो तेन्ना पळयतालो की तो कंट्रोल करतालो, पूण तितलें नासलें तें. आनी उबीन सांगले त्या भाशेन ते वॉट्सअप बी आसलो त्या टायमार नासलो. आतां वॉट्सअप आहा. आनीक खूब घाण खायली पयलीं. त्या दोनी आमदारान थोडें तर कितें केल्लें जाल्यार हें आदर्श जायनासलें. आमचे लोबी बाब युरी आलेमांव धन्यवाद दिता. कित्याक हें मोठें काम आज आमचें जाल्लें आसा. तेजें एकट्याचें काम न्हू, सबंद कुंकळकारांक ताणें आज हितूंतल्यान मुक्त केला अशें हांव मागता. त्याच बरोबर आमच्या सीएमान ताणें आपल्यालें उतर पाळ्ळें. 1 मे म्हणल्यार आपूण चालू करतलो आनी पावसा पयलीं सर डम हें करतलो आनी सांगलें ताणें तें पाळ्ळें. आनी ते हेजेर आतां सांगून दिसता हेजे पयलीं कितलीं वर्सां आमी पोल्युशन खायलें. आमचे MLA येयली जायते गेले खूब. जायच फावटी पोल्युशन बोर्डाचे लोक येता म्हणून हे फॅक्टरीवाल्यांनी सान निवळ करून घेवप, धुवन हें करप आनी परत आनी कांय 15 दिसान परत तें चालू उरवप पोल्युशन. तशें आतां जावपाक जायना. चड करून आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तांकां म्हाका सांगून दिसता की हेजेर सारकें लोक दवरचें, एलर्ट रावचें आनी आमचे तितूंतल्यान सामकें हें करचें. आनी इतलें सांगप आमचे होगी आमचे टिमीन भरपूर काम केलां. दिसता आज हो डंप व्हरतात आयच्यान स्टार्ट केलें वचपाक. बरोबर कितें सांगपाक सोदता तेजें? दंपा बद्दल सांगता हें बरें काम जालां. आतां तेजे नंतर कितें आसतलें तें आमकां पळोवचें पडटलें. ते एक्सपर्ट आसतले, MLA आपणाक तेजे लोक दवरतलो, बाकीचे लोक दवरता, आमी दवरतले. जवळ जवळ आमकां करचें पडटलें. कित्याक आमी बांयतल्यान तें पोल्युशन पळयलां, भाड्यांतल्यान पोल्युशन पळयलां. ते कमी जालें तेन्ना आमी सॅटिस्फाय जातले. ना तोपर्यंत जावपाक ना. कित्याक आमचे जे भुरगे आसा ते पावसान जी म्हण नाका तुमचे बरोबर तेणी काम केलां. तुमी आमकां तसो पत्रकार भावांनी सपोर्ट केला. जावं पावसान जावं आमी अशें तुमी केन्ना आमकां कॅट केलें ना. त्या बरोबर तें बरोबर तशें लोक आसतलें, काम तशेंच चालू आसतलें. आनी बेगीन व्हरचें म्हणून म्हाका हय बेगीन व्हरचें. आज चालू जालें तें बंद जावचें न्हू. आतां तें थोडें उरलें पावसान येता तें कंटिन्यू करचें. हें म्हणून तो आनी सगळ्यांची खबर करता. हांव पयले सगळे आमच्या आमदार आनी लिडर ऑफ द ऑपोजिशन ताका काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा की MLA जाले तेंचो एसेंब्ली एवरी एसेंब्ली सेशन तशेंच भायरी एजिटेशन करून लास्ट हे आज बेस्ट हे क्लियर करून पिसुल्यांक हाडपाक स्टार्ट केलां. तशेंच आमी उपकारी आनी देव बरो करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताणें 15 crores सँक्शन करून काम स्टार्ट केलें. हे 2006 ऑगस्टाक हांवें पेटिशन घाल्लें नो इंडस्ट्रीचेर. तितून हेझर्डस सनरायज झिंक आनी निकोमेट आसली. नो इंडस्ट्री पयलीं सद्या इमिजिएटली 3 म्हयन्यान बंद केल्यो. नेरी एपॉयंट केले. नेरीन रिपोर्ट दिलो आनी आमी पर्सनल आमचे खूद रिपोर्ट तुगे हायकोर्टात दाखयले आनी सनरायज झिंक आनी निकोमेट 23 नोव्हेंबर 2007 बंद केले. सनरायज झिंक तुगेले तेज हाडल्यान बँकराप्सी दाखोवन स्टेट बँकान ऑप्शन करून तेमी वेस्ट असो दवरलो. एक्चुली पोल्युटर पेज सनरायज झिंकाक तेन्ना गव्हर्मेंटान तेन्नाच्या गव्हर्मेंटाक ताका पेमेंट करून रावपाक लागलो ही वेस्ट क्लियर करपाक. कित्याक एनवायरमेंट एक्टाचेर ते आवडटे करूंक ना. तितली गव्हर्मेंटीन गेले लास्टाक MLAन केले आनी निकोमेट एपिला गेले. एपिला वचून निकोमेट बंद करची पडली आनी दोनी इंडस्ट्री बंद करून वेस्ट आनी पिसुले हेझर्डस वेस्ट म्हगे पेटिशना लागून गव्हर्मेंटाक वचचें पडलो. कित्याक हेझर्डस इंडस्ट्री आसतो जाल्यार पयलो वेस्ट ट्रिटमेंट फेसिलिटी आसपाक जाय. सो ताका लागून पिसुलें गव्हर्मेंट एक्वायर करून हेझर्डस वेस्ट इंडस्ट्री आसा ताका ट्रिटमेंट थिंगा करता. आनी हे आतां वेस्ट ऑलमोस्ट 18 वर्सां जालीं. 18 वर्सांनी वेस्ट जाला. परत एक उतर आमचे MLA आनी लिडर ऑपोजिशन ताका कुंकळकारांच्या नांवान आनी आमच्या पर्सनल ताका कागजांतल्यान दिवं. MLA Yuri Alemão for his great support. For the past 4 years, he has been fighting in the assembly, and finally,
The CM has given the assurance, and now it has started. You all can see it. And only one thing, I want to specially thank Avi for his support, and we are all supporting him, and he has done a great job for this clearance of this pollution. And one more thing to the negative people who are always back of Yuri, please stop all these habits and support the MLA who is struggling a lot, and to help the Konkolin people to save us from this pollution. Thank you so much. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.